नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो. सरकारान उजरावणारी गोवा डेरी सुधारणा, डेरीचो खावडीचो प्लांट लॉसांत, खावडय बाबत गोरवां पडटा दुयेंत, दूधकार धार काडून रावल्यात. दुबावीत आकांतवादी म्हूण एटीएसान धरिल्ल्या सरदानाचो पुलीस रिमांड 4 दिसांनी वाडयलो. वास्को कोर्टा मुखार हाजीर. आकांतवाद्यांकडेन संबंधांचे अजून ना पुरावे. प्रादेशीक आराखड्याचेर हरकती आयल्यो, मात 3 सप्तकां उपरांतय हरकतींचेर निर्णय घेवपी राज्यस्तरीय समिती नेमप सरकाराक जमना. 2 वांगड्या खातीर हाडले. केप्यां कार्नावालांतूय राजकारण. फकत सरकारी कार्नावालांत वांटेकार जाल्ल्या चित्ररथांक पयशे. नवयुग विकास मंचाच्या कार्नावालाक चित्ररथांची फाट, आमदाराची शबय. आनी खेळांत संतोष ट्रॉफीचे उक्तावणाचे मॅचीत मंगळारा गोंयाक गुजराताचें आव्हान. खंयच्याच टिमीक कमी लेखिनात म्हणटा गोंयचो कोच आल्फ्रेड फर्नांडीस. खबरो विस्तारान. सरकारान शिटकावण्यो दिवनूय डेरी सुदारपाचें नांव काडिना. डेरीचेर अंधाधुंदी आनी भ्रश्टाचाराचे आरोप जातात. कांय दूधकार धंदो सोडपाचे वाटेर आसात. बरेच जाण सुमूल येता काय म्हूण रावल्यात. डेरीची खावड सापूस बाबत. दूध ना तें ना, गोरवां दुयेंत पडटात. डेरीचे खावडीचो प्लांट कोट्यांनी लॉसांत. दूधकार आमसभेक धार काडून रावल्यात. डेरीचे आमसभेक 48 वरां आसतना सरकारान सहकार रजिस्ट्रार नारायण सावंताक ट्रान्स्फर मारलो. पळयात खासा रिपोर्ट. दीस वता तशी डेरी सुदारपाची सोडून वाट लागत चल्ल्या. दुसरे वटेन सुमुलान तयारी केल्या. कारभार असो जुल्ल्यार डेरीचे 12 वाजपाक वेळ नाका. डेरीच्या खावडीच्या प्लांटात दूधकारांक करप्शनाचो वास येता. सरकारान डेरीक अवरिल्लो खावडीचो प्लांट घालून दिलो. खर्च कमी, मनीस कमी आनी खावडीचो दर्जो सुदारचो म्हूण. मात जाला भलतेच. 9-10 वर्सांत प्लांट नो लॉस नो प्रॉफिटांतल्यान लॉसांत बुडटा. बाबत खावडीन गोरवां दुयेंत पडटात. दूध ना ते ना, वेल्यान धंदो आशिल्लोय काबार जावपाचो. वर्ष 2007 मेरेन डेरीचो खावडीचो प्लांट नो लॉस नो प्रॉफिट चलतालो. 2007 मेरेन डेरीच्या खावडीच्या प्लांटाक ना मोठे लुकसाण ना मोठो फायदो. मात 2007 सावन बोर्डान कच्चो माल घेवंक सुरवात केली आनी खावडीच्या प्लांटा बरोबर दूधकारांचे ग्रह फिरले. 2012-13 3 कोटी 77 लाख लुकसाण. वर्ष 2013-14 1 कोटी 66 लाख लुकसाण. वर्ष 2014-15 1 कोटी 57 लाख लुकसाण. वर्ष 2012 ते 15 मेरेन डेरी खावडीच्या प्लांटाचेर 6 कोटी वयर लुकसाण जाला. गोवा डेरीची खावड खावन गोरवां दुयेंत पडटात म्हूण हालींच बोवाळ पडिल्लो. खावडीत कच्चो माल बाबत वापरला म्हूण डेरीच्या चौकशेंतल्यान कळ्ळें. ते खावडीन गोरवां दुयेंत पडपाक लागलीं. गोरवांक हगवणूय सुरू जाली. डेरीची खावड म्हळ्यार दूधकार सद्या आंग काडटात. गोवा डेरीची कित्याक घालना? खूब प्रॉब्लेम येता खावडीक. ते म्हणजे एकदां लूज मोशन जाता, गायांक केन्ना दुयेंस पडटा आनी कितें चालूच आसता. ती चालू आसतना गोरवांक हांव कितें करतालो, 15 दिसांनी आमकां दोतोर हाडचो पडटालो. कित्याक गोरवां एक तर गाब धरना पयलीं सारकें, आनी दुसरें म्हणल्यार गोरवां सदांच अशीं केन्नाच दिसची ना तुका ती खावड घातल्यार. चडशे दूधकार आतां बाजारांतल्यान खावड घेतात. गोवा डेरीच्या खावडीन खंय प्लास्टीक, गुणे, लोखंड धरून सगळे तरेचो कोयर. कुट्टी जब होता है उसमें मट्टी रहता है, इतना डगर रहता है. मान लीजिए वो जाएगा पेट में तो उससे हानिकारक ही होगा ना. रवत नहीं ले पाती है भैंसें. मतलब तरह तरह का परेशानी रहता है भैंसों को. एक पोता में 20 किलो मिट्टी रहती है. 20 किलो मिट्टी एक पोते, मतलब 20 किलो मिट्टी होती है उसमें. खावड म्हटल्यार साप खावडीक पयशे इतले घालून जोडून जोडून थिंगाच घालचे पडटा आनी वयल्यान रीण काडचे पडटा गोरवांक फीड करपाक लागून. कांयच फायदो ना इतले करून सुद्दां. गोवा डेरीचें घालता, म्हाजे खुद हाडून घालता, पूण गोवा डेरीचें साप बरें हावण येना. आनी ते सगळें पावडराचें. आनी दुसरें म्हणल्यार आमच्या गोरवांचें कशें आहा, गोरवां आमी घेता ती सगळींच गोरवां तेंचे पॅलेट खायना.
आमी बायले हावड घालता तांकां आतां हावड जाल्यार कशी 1300 रुपयांनी साक जाला ते आमकां कोंताक येयना 10 वर्सां आदी फायद्यान चलतालो तो खावडीचो प्लांट दिशी लॉसांत बुडटा. दुसऱ्या वाटेन सुमुलाचे आक्रमक ब्रँडिंग पळयल्यार गोवा डेरीक खंयच लागना. मागीर तो दुधाचो रेट आसूं, दूधकारांक खावड वखदांचो आदार आसूं, ना जाल्यार मॅनेजमेंट आसूं. आतां मेरेनच्या कारभारांतल्यान गोवा डेरीन देख घेतल्या काय ना ते बुधवारच्या आमसभेक कळपाचें. इतले मजगतीं आमसभेच्या कांय वरां पयलीं सहकार रजिस्ट्रार नारायण सावंताची बदली करून ताच्या जाग्यार आतां सहकार रजिस्ट्रार म्हूण मीना गोलतेकाराक हाडल्या. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. दुबावीत आकांतवादी म्हूण धरिल्ले देहरादूनचे सरदानाचो रिमांड 4 दीस वाडयला. सोमारा ताका वास्को कोर्टा मुखार व्हेल्लो. ताची क्रायम ब्रांच, ATS, IB आनी NIAन चवकशी केल्या. मात स्फोटकांची म्हायती आनी स्फोटांची लायब्ररी सोडल्यार खंयचेच आकांतवादी संघटने कडेन ताचो संबंद दिशिल्लो ना. सरदानाचे घरचे तो सुट्टलो म्हूण ताचे जामिना खातीर यत्न करिनात. सात दिसांचो रिमांड सोंपले उपरांत दुबावीत आकांतवादी म्हूण धरिल्ले समीर सरदानाक सोमारा पुलिसांनी वास्को JMFC मुखार हाजीर केलो. सरदाना कडल्यान कांय संवेदनशील आनी स्फोटक डॉक्युमेंट मेळ्ळ्यात म्हूण गोंय ATSन कोर्टाक सांगलें. मात समीराचो हे डॉक्युमेंट एकठांय करपा फाटलो हेतू कळिल्लो ना. हे सगळे गजाली वेल्यान कोर्टान समीर सरदानाक आनीक 4 दीस रिमांड वाडोवन दिला. आपल्याक खाजगी आदोगाद घेवप परवडपा सारकें ना. सरकारान लिगल एड सर्व्हिसी खाला आदोगाद दिवचो म्हूण सरदानान कोर्टाक सांगलें. कोर्टान ताका आदोगाद घेवंक सांगलो. पुलिसांनी खंय ताका ताच्या दुयेंत बापाय कडेन उलोवंक दिलें ना. चवकशी करतना तपास अधिकाऱ्यांनी खंय ताचे हाल केले. So is it possible for me to go and keep my passport with them as a security? To my hometown, to my father, or I can go to their counterpart and that is 8 years there. This officer, 8 years and I am there near my father. Right? So first thing is I am physically tortured. This is a very violation of the law and I am just a suspect and they have no proof at all. I have been tortured in the room of an IPS officer. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी दिशान परब. प्रादेशीक आराखड्याचेर हरकती येवन 3 सप्तकां सोंपली तरी प्लान फायनल करपाक लागपी राज्यस्तरीय समिती स्थापन करप सरकाराक जमिल्लें ना. फकत 2 वांगड्यां खातीर समिती आडकून उरल्या. ह्या समितीचेर 2 वांगडी सरकारा भायले असतात. थंय कोणाक घालचे हाचेरूच खंय निर्णय जायना. हेर वांगडी एक्स ऑफिशियो सरकारी कर्मचारी असतात. प्रादेशीक आराखड्याचेर लोकांनी घाल्ल्या हरकतींचेर निर्णय घेवंक राज्यस्तरीय समिती नेमपाची आसता. ह्या समितीचेर 8 ते 9 वांगडी असतात. हीच समिती सगळ्यो हरकती समजून निर्णय घेता. ड्राफ्ट प्लान तयार जातलो जाल्यार ह्याच समितीचें मुख्य काम. सरकाराक तीच समिती नेमपाक अजून जमिल्लें ना. प्रादेशीक आराखड्याची राज्यस्तरीय समिती अशी असता. अध्यक्ष म्हूण मुख्यमंत्री काम पळयता. नगर नियोजन मंत्री उपाध्यक्ष पद सांबाळटा. TCPचो सचिव, वरिष्ठ नगर नियोजक, पंचायतीचो संचालक, पालिका प्रशासन संचालक आनी सरकारान नेमिल्ले 2 तज्ञ वांगडी म्हूण काम पळयतात. जाल्यार TCPचो मुखेल नगर नियोजक निमंत्रक म्हूण काम पळयता. सरकाराक हे 2 प्रोफेशनल नेमप अजून जमूंक ना. हे दोगूय इंजिनियर, आर्किटेक्ट वा सिव्हिल इंजिनियर जाय. ह्या 2 वांगड्यां खातीर राज्यस्तरीय समिती आडकून उरल्या. समितीची फायल फाटले 10 दीस जाले मुख्यमंत्र्या मुखार आसा. फ्रांसिसाक विचारल्यार तो आईचे फाल्यांचेर घालता. फॉर्म जावना कारण ती कमिटी फायल रेडी करून CM आयज येवपाचो आहा. CM आयजच गेला शुक्रारच्यान. 10 दीस जाले हय जाणा. तेजे पयलीं हांव 2-3 दीस दुबाय गेल्लो. हांगा येयला आनी तो भायर सरलो. आनी प्रोफेशनल कितें 2 जाण घेवपाचा कोण ते कितें खबर आसा? फाल्यां गावतले. CM कडेन फायल वयतली पळय तेन्ना भायर सरतले ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेवया एक विराम.